दवल्लेच्या फुटबॉल मैदानाची सामकी चवथिकाय जाल्या। मैदानाच्या सरभोवतणी रान वाढलां। भुरग्यांनी जाल्यार ह्या मैदानाचेर खेळपाचे बंदूच केला। खेळा प्राधिकरणान ह्या मैदानाचेर सामकेच दुर्लक्ष केल्ल्याचे दिसून येता। देखून सरकारान ह्या मैदानाची दुरुस्ती करून भुरग्यांक खेळपा खातीर उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। दवल्लेचो हो फुटबॉल ग्राउंड ह्याच मैदानाचेर फुटबॉल खेळपाक शिकिल्ल्या भुरग्यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय संघाचे प्रतिनिधित्व केला। आता ह्या मैदानाची सामकी अवतिकाय जाल्या। मैदानाच्या सरभोवतणी रान वाढला। मैदानार बांदिल्ल्या खेळा संकुलाची खेळा प्राधिकरणान देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची स्थिती बाबत जाल्या। दारां मोडल्या, चेंजिंग रूमांनी कोयर साचला, टॉयलेटी मोडल्यात। मैदानाची वायट स्थिती जाल्ल्यान भुरग्यांनी आता त्या मैदानाचेर खेळपाचे सोडून दिला। देखून आता तरी सरकारान हातून लक्ष घालून हो खेळा मैदान दुरुस्त करून भुरग्यांक खेळपा खातीर उपलब्ध करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हो ग्राउंड पयलीं एक सादो ग्राउंड आशिल्लो, मागीर मुखार ते भुरग्यांक खेळपाक लागून जायते भुरग्यांक ते प्लेयरूय जाल्ले आसा, स्टेट लेवल जाल्ले, नॅशनल लेवलांतले आय लिग आसा ते खेळले आसा। ते भुरग्यांच्या मुखार डेव्हलपमेंट जावपाक ग्राउंड मातसो करून घेतलो तेन्ना आमचे हांगसरले पयलींचे आमदार ते सगळे पडून ग्राउंड करून घेतलो। तेजे मागीर हांगा परत डेव्हलपमेंट ते ग्राउंड जाय म्हणटकीर तुका फॅसिलिटी जाय पडल्यो, चेंजिंग रूम जाय पडले, प्लेयर्स रूम जाय पडले, क्लब रूम जाय म्हणून हो कॉम्प्लेक्स बांदलो। हो कॉम्प्लेक्स बांदता आसतना इतलो चकचकीत आशिल्लो आनी आतां पळयत जाल्यार तेजी दुर्दशा जाल्या सारकी। म्हणजे तुका तूं पळय तेज्यो वायरी भायर काडल्यात, तेजी दारां फोडल्यात, तेजी खंय हारशे फोडल्यात, कुत्र्यान पिलां काडल्यात, सोऱ्या बाटल्यो आसा। ते पंचायतीक दिल्लो ग्राउंड, हो पंचायतीक कांय लक्षूच ना हांगसर। पंचायती फुड्यान गेले ते म्हणटा आमचे लेबर ना, हे ना ते ना, ही उतरां तेंची। आतां म्हाका सांग, गव्हर्नमेंट बरो करून गव्हर्नमेंट सगळे पळोवपाक गव्हर्नमेंट थंय बसूना आनी गव्हर्नमेंटाक खूब कामां आसात। लोकल लेवलाचे जे लोकल गव्हर्नमेंट आसा तेणी कितें करप, तेणी पळोवप न्ही। हांगसर विलेज पंचायत आसा, विलेज पंचायतीन कॅर घेवपाक जाय। असो कॉम्प्लेक्स सामको हेजो मोगाचो कॉम्प्लेक्स असो, भुरग्यांक कितले खेळटात, भुरग्यांक आतां येता हांगसर तसो कायल ग्राउंड पळय। पयर आमी हो सगळो ग्राउंड साफ करून घेतला। पोरू आमचे एक ऑर्गनायझेशनान ग्राउंड क्लिप केल्लो। आतां इंटर बर्ड टुर्नामेंट जालो आसा, ताका लागून आमी तेंचे फुड्यान गेल्यार ते म्हणटा आमचे कडेन लेबर ना। हांव कितें म्हणटा, लेबर ना कित्याक हांगा स्टेडियम आसा, स्टेडियमार ग्राउंडमॅन आसा, तांकां जर तुमी बऱ्या भशेन बरोवन तेजे कडल्यान 2 लेबर फोर्स हांगा हाडून ते मेंटेन करत जाल्यार काय बरें जाता। तुमी ते करपाकूच सोदना अशें दिसता आमकां। गोमंतक टीव्ही खातीर दवल्लेच्यान गौरांग प्रभू मलकारणेकार।